गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था दिसान दीस ना जायत चल्ल्या। भायले पर्यटक गोंयांत येवन दुमशणां घालतात आनी उपरांत टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर हल्ले करतात ते जर पळयले जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या सुरक्षेविशीं प्रस्न उप्रासपाक लागला। शुक्रारा नेरूल एका टॅक्सी ड्रायव्हराक पर्यटकांनी खंय बरोच शेप लायलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्यटकाची गाडी टॅक्सीकाराच्या गाडयेक लागिल्ल्यान बोवाळ जालो। टॅक्सी ड्रायव्हरान जेन्ना मोबदलो मागलो तेन्ना ताचेर खंय पर्यटकांनी मारामारी करपाक सुरवात केली। हे विशीं टॅक्सी ऑपरेटरांक कळटाच ते पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर जमले। संबंधित पर्यटकांचेर खर कारवाय करपाची तांणी मागणी केल्या। म्हाका गाडी लागली म्हणून तेन्ना फोन खूब आवाज येवंक लागलो। तितल्यान आवाज येता म्हणून हांवें सोमतोच कट केलो आनी गॅस्टाक फोन मारलो, जे म्हाज्या गाडयेर गॅस्ट आसले पळय टुरिस्ट, ताका फोन मारलो। सर मतलब देखो मतलब किसी का मतलब साइड मत देखो, मेरा ड्राइवर या गैस होने दो, पहले मेरे को मतलब सिट्युएशन क्या हो गया वो बताओ। मतलब सिट्युएशनाचेर कितें जालें पळय ते खरेखोर सांग म्हटलं, कित्याक म्हाका ड्रायव्हराची सायड घेवपाची ना, ट्युरिस्ट म्हाका व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हटलं। तेन्ना गॅस्टांनी म्हाका डायरेक्ट सांगले, मनोज भाई देखो म्हणालो, ये गैस ने जब गाड़ी लग गया तो ड्राइवर खाली पूछने गया तो खाली उसने बोला सर इसका कुछ देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा। उसने कुछ ज़्यादा बात करने लगे, जोर जोर से गालियाँ देने लगे ड्राइवर भाई साहब को। सर मतलब और कुछ क्या बोलने लगा, वो ड्राइवर ने मेरे को उसको कुछ किया तो बोलले गॅस्टान मगर सांगले कितें तेणी कांयच उलोवंक ना, फक्त तेंच्यांनी ताका धुकल्लो, आवय वरसून गाडी सोवले म्हणलो आनी मारामारी जाली म्हणलो। आयज इन्सिडेंट घडला पळय एकदम वायट घडलेलो आसा, ते सगळे तरी तुमकां नरेट केल्लें आसा। आमी ट्युरिस्टांक हेज अतिथी देवो भव म्हणून मानता की ते येत जाल्यार आमी तेंचे भितर धंदो करूंक शकता। खातीर ट्युरिस्टांनी चडूय आमचो फायदो घेवंक जायना, कित्याक ट्युरिस्ट तुमी येता, ट्युरिस्ट बरे भशेन गोंय भोंवन वयचे तुमी। अशें आमच्या ड्रायव्हरांक जर तुमी मारीत न्हू जाल्यार बरें जावचें ना न्हू, कित्याक आमी काय केन्ना तुमचेर हात करिना, तुमी आमचेर पयलीं हात करता। खूब इन्सिडंट जाल्ले आसा, आमी वोगी रावन घेतल्या आनी आमी नीज गोंयकार आसा की आमी केन्ना तुमचेर हात उखलुचे ना, कित्याक तुमी येता आमच्या गोंयांत, गोंय पळोवंक येता। अशें तुमी फाल्यां भायर जर आमी हेंच जर काम आमी भायर केलें जाल्यार तुमी कितें करतले आसले आमकां, हें तुमी सजमान घेवंक जाय। आमी अतिथी देवो भव म्हणटा तुमकां, अजुनूय अतिथी देवो म्हणटा, तुमी येवचे गोंयांत, गोंयचो आस्वाद घेवन वयचे, मात दादागिरी करून वयचे न्हू, इतलेंच सांगूंक जाय। आनी सरकारान कितें करूंक जाय हेंचेर बाबा पळया तुमी आतां कितें तें आमचेरूच लोक मारून वयता गोंयकारांकूच। आतां सकाळच्यान 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा, 10 मेरेच्यान आमी हांगा आसा। हांव इतलेंच विचारपाक सोदता गोवोरमेंटाक, जेन्ना कोण बारीक मनीस टॅक्सीकार मरतलो पळय तेन्ना तुमी जागे जातले, तेन्ना तुमी हे गॅस्टांक जावं कोण आसा तांकां कवर करतले काय कितें करतले? हां, आज तुमी तांकां प्रोटेक्ट करता, जर आमचो स्वाभिमानी टॅक्सीकार एक बारीक गलती करीत, कितें मिस्टेक करीत, ताका तुमी व्हरोन थंय भितर दवरता, तेजो मोबायल काडून घेता। आयज हे तुमी पळयात, मोबायल घेवन सुशेगाद खेळटा, कांयच ना, कोणाक पडूनच गेल्लें ना। कोणाचे सॉरी टू से दीस उतरां वायट येता तोंडाक, पण हांव म्हणना, पण म्हाका तरी दिसता गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर ही काबार जाल्या आनी म्हाका दिसता टॅक्सीकारांच्या माथ्यार मारला पळय त्या टॅक्सीकारांक सारकेंच फोंडान घालया म्हणून चिंतला आसतलें गोवोरमेंटान, अशें म्हाका दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा हसोटीकर।